हॅलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू द चॅनल. फ्रेंड्स, कशी आहे? सगळी बरी आहे तुमी? आणि ह्या आयच्या व्हिडिओन हांव तुमकां एक खबर शेअर करता. आमगेली गोंयकार भावा गेली तेका बाबड्या भायले गांवान व्हरोन गल्फ कंट्रीन बाबड्या ट्रासांक आयलो आहा जॉब दीत म्हणून ड्रायविंगाचो. पूण तेका ड्रायविंगाचेर जॉब मेळ्ळो ना. तेका वयला आनी कन्स्ट्रक्शना कामाक आयला. हें तेजे सांगातान स्कॅम जालो आहा फ्रेंड्स. सो सेम थिंग हें दुसऱ्या सांगातान जायना जावपाक एक ल्हानसो हांव व्हिडिओ करता आनी एक मुगे मेसेज आमगेल्या गोंयकार भावा भयणांक दिवपाक सोदता की हें सगळें वायट जाता तें आमी चोवन घेवपा जाय आनी कोण भाव भयणी त्रासान पडना जावपाक आमी ते हेचेर सारको केअरफूल रावपा जाय. तेका लागून फ्रेंड्स ही एक अवेरनेस मेसेज. सो सांगपा म्हणल्यार फर्स्ट थिंग सगळ्या फ्रेंड्स आमकां खूंय ना खूंय जॉब जाय आसता. गोंया जावं भायले कंट्री खूंय तरी आमकां एक वीश आसता आमी भायले कंट्री वयतो म्हूण पोटा लागून. हिंग तर जायना जाल्यार आमी चिंत्ताय भायर अशें आमगे फॅमिली पोट भरया आनी सगळ्यांगे निड्स आसताय. तेश करून आमगे तो एक भाव आसलेलो तेकाय बी भायर वचपा जाल्लेलें. सो एक मनशान तेका विजा धाडली, गल्फ कंट्रीनसान गोंया विजा धाडली आनी तेणें म्हणटा सगळें केलें. आपल्यागे जो प्रोसेस आसता गोंया जो मेडिकल PCC पुलीस क्लियरन्स सगळें तेणें केलें. तेणें केलें तें सगळें आपल्यागे पयशांचेर केलां. 1 रुपया पासून तेका भायर सान ते कोणें विजा काडलो तेणें धाडलो ना ताका. 1 रुपया पासून दिलो. एक्चुली कितें आसता जो कोण विजा धाडटा तेणें कितें तरी तेका धाडपा पडटा. एक एक्सपेंडिचर आहा जो आमगे गोंया जो फॉर्मेलिटीज आसता ती करपाक प्रॉपर हितून. तेजे भायर कॉन्ट्रॅक्ट लेटरूय धाडपा पडटा. तूं कितू सॅलरी आसतलो, कितू वरां ड्युटी, जेवण हाण हॉलिडे सगळींच कॉन्ट्रॅक्ट लेटरार मेन्शन केलो आसता फ्रेंड्स. आनी तुमकां खबर आसतली कोण गल्फान काम केलें तें तुमी सगळें जाणा आसतलें. हांव चडूय सांगपा वचना हेजेर. ह्या भावान सगळें केलें आनी गेलो तो गल्फ कंट्रीन पावलो. थिंग पावले उपरांत तेगे पासपोर्ट तेगे ओनरान घेयली आनी तेका वयलो घरा कडेन कामां लायलो. नॉन स्टॉप काम दिलें तेका. जेवण हाण कांय दिलें ना सारकें आनी कामाक लायलो एसले क्लिनिंगा कामाक लायलो. पूण गेलो केसो कामाक तो ड्रायविंगा कामाक. सो तेका बरोच बाबड्या हालत केली तेगेली आनी त्रास केले तेका. जाय दीस त्रास केले. सद्या हो सिट्युएशन आतां आहा बाबड्या गेलो आनी तो बी जाल्यार अजुनी भायरूच आहा, अजून गोंया पावलो ना बाबडो. आतां हांव इतलें म्हणपाक सोदीत फ्रेंड्स, जे कोण विजा काडटाय कोणाकूय विजा काडटाय आनी तेंच्यांनी सारकें पयलें कन्फर्म करपाचें बाबा घर कितें, घरा बॅकग्रावंड कितें, कोण गोंयकार कामां आहाय तितून कितें सगळें बॅकग्रावंड काडपा जाय. बेश्टे वयल्यार कोणा ट्रसांक आयलें म्हणून जायना. दोन एकले हिंग फॅमिली आसता तेंकाय बी हुस्को आसता, तेंकाय बी एक फिलींग आसता आपल्यागे चेडो चेडो कोणूय जावं तूं घोव बायल कोणूय ती बरे भशेन कामां पावतली आनी तेंकां ती बरे भशेन ती काम करता म्हूण. गोंय आमगे हुस्कें सगळीं हुस्के काड रावताय बाबडी. थिंग गेले म्हणटा अशें करून त्रास जाले म्हणटत मागीर हे भशेन खबरो आयकपा येयले म्हणटत मागीर गोंया मागीर फॅमिली कितें म्हणून भोगतली. आनी हेजे व्हडल्यान अशें करून सगळें जालें फ्रेंड. ते आमगे भावा गेले अशें करून सगळें जाले उपरांत जो कोण विजा काडलो तो आपूण आतां कितें मत पडना तेका मॅटर ना तेगेलो. आतां तो विजा काडलो तेगे पयशे घेयलो तो सुटलो. तेका बाबड्या कांयच धाडलो ना, 1 रुपया पासून धाडलो ना. आतां हें कोणें चोवपा फ्रेंड सगळें. हिंग कोणें तरी रिस्पॉन्सिबल रावपा पडटा न्ही. तेका लागून हांव फ्रेंड तुमकां एक सांगपा सोदितां, भायर वयताय न्ही गल्फ कंट्रीन खूंय कंट्रीन जाल्यार तुमी जे कोणाको विजा घेताय न्ही त्या मनशाचेर तुमकां सारको ट्रस्ट आसपा जाय. आनी सारको ट्रस्ट जाल्यार चोये कोणूय जावं तो एजंट जावं कोणूय जावं सारको पयलीं चोया आनी मागीर तेको विजा घे. हांव म्हणना सगळें तेशें करून आसनाय. आतां 10 बोटां सगळीं सारकीं नाय. सो चोये मागीर वचून थिंग ट्रासां पडना कांय. कित्याक सिट्युएशन एक टायम अशें करूनय जाता वयताय आनी मागीर थिंग ट्रासां पडटा आनी मागीर फाटल्यान तकलेर हात मारून कांय फायद ना. फाटल्यान रोडोन मागीर कांय फायद ना. कोण कोणाक पावना आयज काल. मागीर अशें करून प्रॉब्लम जाताय ती आनी मागीर ते प्रॉब्लम आहा ते तुवें ओन फेस करपा पडटा आनी तुगे फॅमिलीन चोवपा पडटा. मागीर तुका जो कोण वयलोलो आनी कोणूय जावं तो कोण कोणागे आयज काल न्ही आपल्यागे घेताय कुशीन सोडटाय. इवन हांव पासून चोय गल्फान हाडलोलो आम पासून चोय फ्रेंड. हांवूय हिंगसान डिस्पेस करून गेलोलो पूण तेजे उपरांत म्हाका थिंग डिस्पेस दिलो तेंच्यांनी. आमगे जे कफील आसताय ते ओनर आसलोलो ओनरान म्हाका थिंग दिलोले. पूण हे भुरग्यागे केसीन अशें करून जाला हेका हेगे पयशे घेवन हायले आनी तेका बाबड्या थिंगाय गेले उपरांत कांय दिलें ना डिस्पेस. तेका ऑलमोस्ट येताय हिंगा आमगे गोंया 1 लाख तरी डिस्पेस जाता सगळें ते कोत्तो जाल्यार फॉर्मेलिटी आहाय ते मेडिकल हे ते दोन 60-70 हजार तरी डिस्पेस आहा गोंया. आनी
एक कोणाकूय होप आसता बाबा आपूण कामां वयतलो आपल्या फॅमिली चयतलो आनी 2 वर्सां आपलें काम करतलो आपूण घरा फॅमिली कोण एक होप आसता होपान वयताय पूण तो होप न्ही लास्टाक उदकां वयता एकल्याक गेल्यार बरें जाता एकल्याक नशिबान लक म्हणपाचो कोणाक बरें मेळ्ळें आनी कोण बरे सुवातेर पावले ते खूंय जावं अरावंड द वर्ल्ड सगल्यांगे जॉब सारके एक्युरेट आपल्या अशें करून मेळ्ळो म्हणनाय पूण हें सांगोत कितें फ्रेंड्स सारकें चोया फ्रेंड्स ड्रायव्हरागे विजा ड्रायव्हरा सेपरेट आसता कंपनी विजा सेपरेट आसता कंपनी ड्रायव्हरा विजा सेपरेट घरांतू सेपरेट हावजमेड हावज बॉय कूक जे सांगून वता तेन्ना मागीर थिंग मेळनाय फ्रेंड्स कळ्ळें तुमी हांव हें म्हणपाचो दिता सो त्रासा पडना जावपा सारकें पयलें चोय कन्फर्म कराय सगळें तुमगे सॅलरी हाण जेवण कितें आनी तुमी कोणाचेर ट्रस्ट कोत्ताय तो सारकें चोय सो हें आतां भायले गांवांत उरलो म्हणटच मागीर तुमकां खबर आहा कोणागेर नाजाल्यार कोणागे हेल्प घेवपा पडटा आमगेलो गोवोरमेंटा हेल्प घेवपा पडटा त्या मनशा तरी गोंयांत हाडटा जाल्यार रिटर्न जावं इंडियन एम्बसी हेल्प घेवपा पडटा मागीर अशें करून कोण मागीर ते मनीस घर पावताय एक टायम तुमकां खबर आहा पासपोर्ट रोखडी तुमकां नाका काम नाका पासपोर्ट हँड ओवर कोत्ताय तुमी बाबा वसाय टिकेट तुमगे काडाय वसाय म्हणटाय थोडे तेन्ना तूं धाडटाय डिपोर्ट कोत्ताय धाडटाय तुका काम नाका पूण एक कडेन तुका रिलीज ट्रान्सफरय दिनाय दुसरे कडेन वयतो जाल्यार जावं तुका सारकें ट्रस्ट कोत्ताय कामां लागून आमी वयताय ना म्हणना हांव कामां लागून वयताय काम पडटा आमकां काम दिताय आनी काम करपाकूय जाय पूण हे सगळे ट्रस्ट मागीर हिंगा आमी आसतना चोय गोंयांत काम केलें रातीको येयले घरा कडेन फॅमिली कडेन उरले पूण थिंग कोण चोयता तुगेलें जेवण हाड मेळना तुवें एकल्यानूच चिंतून एकल्यानूच तें सगळें करपा पडटा चिंतून येयला भायर गेला आनी मागीर दिसान रातभर काम खंयच्या टायमार काम तें तुवें चोवपा मागीर हिंग 8 वरां काम केलें येयलो घरा न्हिदलो सुसेगाद खायलो जेयलो कामां वच नाल्यार हाल सकाळीं काम सोड हिंग कोणागे परवानो मेळटा न्ही हिंग आमगे सारकें स्ट्रेट फॉरवर्ड आहा चोय कामां नाका राव घरा तेश पूण थिंग काम करपाकूय पडटा गेल्यार काम करपाक पडटा काम कोत्ताय सगळे जायत लोक वर्सां लोक काम कोत्ताय पूण आतां चोय फ्रेंड्स हे भशेन आतां अशें करून जॉब स्कॅम जाताय लोकां आनी चेडवां आनी कोण कोण भायल्या गांवांक खंय वयताय ती सारकी चोयाय चिंताय आनी हें तुमगे डिसिजन घे तुमगे फॅमिलीक उलय आनी वसाय एकल्यान चिंतून कोणागे खबरो आयकोन अशें करून हें जायना काय आनी सारकी इन्क्वायरी काडाय खंय वयताय ती कित्याक बरेंय मेळटा वायटूय मेळटा हें सगळें नशिबा गेमी म्हणपाचें ओ ल्हानसो एक व्हिडियो केलोलो अशें करून जाता फ्रेंड्स आनी मागीर कोण मोदें पडनाय तो कोण वताय तोय मोदें पडना तुका तो म्हणटा आपलें खबर ना तूं गेलोलो तुवें चोवपाचें सगळ्यांकू काम भायर गेलो म्हणटा कास्तीक पडटाय सगळें पडटाय पूण हांव कितें म्हणटा मेन थिंग जो वता न्ही तो रिस्पॉन्सिबल आसपा जाय कितें तरी त्रास जाले त्या मनशाक जाल्यार ते गोंयांत हाडपा जावं कितें करपा तो रिस्पॉन्सिबल आसपा कोण वता तो नाजाल्यार कितें फायदो हां आसताय ऑफिसां आसताय तेय बी तशें करून चोयताय तुका ऑफीस पासून आसताय पूण सडनली तुमकां आतां कोणें विजा बी भायल्यान काडली आनी जॉबा वयलो आनी त्या मनशाचेर तुका त्रास आसपा तो तुका हेल्प करता म्हणून त्रासान तरी पडले जाल्यार ते हें म्हणटा सो इतली मुगे मॅसेज फ्रेंड्स आनी नेक्स्ट व्लॉग चोया केश करून कितें जाता तें सगळें अपडेट दिता तुमकां आनी आयच्या व्हिडियोन सद्दां इतलें मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान मोग आसो आय लव यू फ्रेंड्स टील देन टेक केअर बाय बाय सी यू फ्रेंड्स